1 जुलै सावन प्रशासकीय कारभारात कोंकणी आणि मराठी पुराय तरेन वापरची पडटली अशें मुख्यमंत्र्यान स्पष्ट केलां। मायभाशेचो वापर लोकांनी दिसपट्ट्या वेव्हारांत करचो, तशें केल्यारच भाशा जिती उरतली अशें मुख्यमंत्री उलोवन दाखयता। मंगळारा पणजे पयले राजभास संमेलनाचें उक्तावण करतना पर्रीकार उलयतालो। शिक्षणीक माध्यमाचेर आपणे घेतिल्ल्या निर्णयाचेर ताणें स्पश्टीकरणय दिलें। राजभास खात्यान पयलेच फावट राजभास संमेलन घेतलें। मंगळारा पणजे घेतिल्ल्या पयल्या राजभास संमेलनाचें मंगळारा मुख्यमंत्र्यान उक्तावण केलें। कार्यावळीक गोवा कोंकणी अकादमीचो अध्यक्ष पुंडलीक नायक, राजभास संचालनालयाचे आनी हेर सरकारी अधिकारी तशेंच कोंकणी खातीर वावुरपी आशिल्ले। सरकार 1 जुलया सावन खंय प्रशासकीय कारभार पुराय कोंकणी मराठींतल्यान करतलो। राजभाषा संचालनालय जे आसा पळय तांच्यांनी ऑफिशियल लँग्वेजीन सगळो आपलो वेव्हार करचो 1 जुलयच्यान। नाही पयली राज्य भाषा संचालनालय जर करीत जाल्यार बाकीचे कडेन हळूहळू करून मोठ्या प्रमाणाचेर सगळे कडेन करूंक जाय अशें कांय ना, पण मोठ्या प्रमाणाचेर वापर कोंकणी मराठीन करपाक जाय। भुरग्यांचें शिक्षण मायभाशेंत जावचें ह्या मताचेर आपूण ठाम आसा, पूण निमणे निर्णय घेतना कांय गजालींचेर तडजोड करची पडली हेंय मुख्यमंत्र्यान मान्य केलें। हांव स्वता त्याच ओपिनियनाचो त्याच मताचो मातृभाशेच्यानूच प्राथमीक शिक्षण आसूं जाय, इवन माध्यमीक आसूं जाय, हें म्हजें मत। पण जेन्ना 147 जाण बरयतात तातले 30 काय 4 जाण सोडले जाल्यार बाकीच्यांनी आमकां कोंकणी आनी मराठी जाय हें इंग्लीश भाशेंतल्यान बरोवन म्हाका धाडून दिलें। 22,000 भुरगे म्हणजे 24% जे प्युअर इंग्लिशूच शिकताले तांकां आमी कंपल्सरी कोंकणी मराठी एक विशय इंट्रोड्यूस केला। दुसरी गजाल केली ती म्हणजे भाशा चवथी शिकूंक जायना म्हणून 10वे पर्यंत कोंकणी मराठी कंपल्सरी केली। भाषा आणि संस्कृती हे शिकोवपाची जबाबदारी सरकार फक्त डायरेक्शन घेवंक शकता। आमी सगळे हांगा बसल्या पळय तांच्यांनी आपल्या काळजात ठरोवचें की आपलो भुरगो कोंकणी मराठींतल्यान शिकतलो काय तो इंग्लिशींतल्यान शिकतलो। म्हाका दिसता तो कोंकणी मराठींतल्यान इंग्लिशी पेक्षा बरो जावंक शकता। हिंदी तिसरी भास जाली म्हूण शिक्षकांक घरा धाडचें ना हेंय ताणें उलोवन दाखयलें। हिंदीचे टिचर तांचे कडेन अवेलेबल आसा सगळ्या शाळांनी। वील नॉट डिक्लेअर देम सरप्लस। वी हॅव ऑलरेडी डिसायड पयली म्हणजे इट इज अ स्विच ओवर अ पिरियड ऑफ 6 years। सेकंडली वी आर मेकिंग व्हेरी क्लियर दॅट हिंदीचो खंयचोच टिचर आमी सरप्लस करना। वर्कलोड नासल्यार सुद्दां आमी मेंटेन करतले तांकां तशाक तशें। 8वी 9वी 10वे हिंदी वॉज थर्ड लँग्वेज ऑप्शन मोस्ट ऑफ द स्टुडंट्स विल बी ऑप्टिंग फॉर, कारण तो टिचर शाळेन आसतलो हिंदीचो, त्यामुळे तो सब्जेक्ट ऑटोमॅटीक मेळटलो। आनी त्यामुळे हिंदीचे एकदम मातृभाशेचो हेजे राष्ट्रभाशे पासून पयस अशें कांय हें ना, कारण 8वी 9वी 10वी कोंकणी मराठी थर्ड लँग्वेज म्हणून घेवपाक मेळची ना। राजभास संमेलनात कोंकणी भाशे खातीर वावुरतल्यांचो मुख्यमंत्र्यान भोवमान केलो। राजभाशेंतल्या प्रशासकीय शब्दकोशाचेंय विमोचन केलें। प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश गाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी। फुडल्या विधानसभा वेंचणुकेंत साळगांवांत दिलीप परुळेकार आड आपली घरकान्न उबी रावतली, आपूण कळंगुटेच रावतलो अशी सनसनाटी घोशणा भाजपाचो कळंगुटचो आमदार मायकल लोबोन केल्या। तो प्रुडंटाच्या हेडोनात उलयतालो। रशियन आनी गोंयच्या टॅक्सीवाल्यांचे पेटपाक पर्यटन खातें जबाबदार। खात्यान लक्ष घालून प्रस्न सोडोवंक जाय आशिल्लो, मात तें करपाक खात्या कडेन वेळ ना अशी खर टिका मायकलान परुळेकाराच्या पर्यटन खात्याचेर केल्या। I have impressed upon the government, Honorable Chief Minister Akhtedus, my first request that put the taxi drivers and owners in order. No. See, there has to be rules and regulations in place to be followed. आसा ते तरी फॉलो करतात। आसा पळय ते rules and regulations आमचो Department of Tourism and Director of Transport has failed. First of all is fixed rate from point to point destination. Goans are a part of the nexus. It's a ground reality. Let us agree upon that. Not all the Goans. I blame the Department of Tourism for everything. जेन्ना तू टुरिझम डिपार्टमेंटा बद्दल उलयतलो तुका डायरेक्ट एलिगेशन येतलें यू आर टार्गेटिंग टुरिझम डिपार्टमेंट बिकॉज ऑफ दिलीप परुळेकर। I am not targeting tourism department because of Dilip is my friend, he is my colleague. You are saying that tourism department doesn't have time to address the issues raised by Kalangut MLA. Forget Kalangut MLA, which MLA चो इश्यू तेंच्यांनी आमकां आपयला टुगेदर। रशियन म्युझिक फेस्टिवल जावपा आशिल्लो तो लास्टाक कॅन्सल जालो and as far as we know that tourism minister is not very happy with the cancellation and it looks like it is because of your pressure that the thing happened. No, see, I had no pressure. We are giving a party for the Russian people. How will our locals feel when our people are aggrieved?
आता इथून जो तर ही येदी व्हडली पार्टी दिता तिथून जो तर कितेंच लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन जाले एक धर आय एम जस्ट सेइंग स्पार्क जालो हू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस What if tomorrow Michael Lobo decides to contest against him? In Saligaon? No, I will not contest because my constituency is Kalangut. Candidature of Michael Lobo may not be possible, but definitely if I feel that my better half can contest over there, why not? हसीबा अमीनाच्या युवा काँग्रेस जाहिराती वेल्यान सध्या ट्विटर आणि फेसबुकार खवदळ पडला. हसीबाचेर पुलीस कागाळ आसा ते स्कॅमांनी घुसपला म्हण सोशल नेटवर्काचेर अपप्रचार चल्ला. हसीबा म्हणटा आरोप करतल्यांनी ते डॉक्युमेंट दाखवून सिद्ध करचे. ह्या पातळावपी बीजेपी, युवा मोर्चा, NSUI आणि काँग्रेसीन ह्या प्रकरणाची दखल घेतल्या. हसीबाक आता NSUIचे राष्ट्रीय सचिव म्हण नेमला. गोंयचे NSUIची अध्यक्ष आणि राष्ट्रीय सचिव हसीबा अमीनाची युवा काँग्रेसीची जायरात सध्या सगळ्या चॅनलांचेर चलता. ह्या जायराती वयल्यान फेसबुक आणि ट्विटराचेर ताचेर सध्या प्रचंड टिका जावंक लागल्या. हसीबा म्हणटा हे सगळें कोणे तरी फेक प्रोफायला वयल्यान केलां. भाजपाच्या युवा मोर्चान उपरांत ताचो प्रचार चलयला. All that they are saying is completely false, and it is really pathetic that they are going down to such a dirty extent to sort of spoil my name. Whatever I viewed, these pictures, they have been put up by fake profiles. Facebook and Twitter, whatever, they've been put up by fake profiles. But I also note that the BJP guys, number of BJP Yuva Morcha guys, not from Goa probably, but otherwise, have been instrumental in sharing it and making it viral. या प्रकरणाची NSUI आणि काँग्रेसीन दखल घेतल्या. NSUIन मिडिया खातीर निवेदन काढलां. केंद्रीय मंत्री अजय माकनान ट्विटराचेर ह्या अपप्रचाराचो निषेध केला. हे जाणें केलां ताचेर कायदेशीर कारवाय जातली अशें माकन म्हणटा. NSUI has made an official release backing me and saying that they condemn all of this. Also, they have said that if anybody claims that I have anything against me, if I'm involved in any scam, if I'm involved in, if I've been to jail or whatever they say, they can bring forth the evidence and they can bring forth the documentary evidence and produce that instead of spoiling a girl's name and talking lies about her just to defame me. The Congress party, Ajay Makanji, who's heading the communication cell of All India Congress Committee, he has also tweeted, I think twice, talking about contemplating legal action. प्रुडंटा खातीर स्नेहा सबनीस आणि ओमकार फळारी. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.